बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. कोलकाताची सांत रिजान हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीन उलोवप करतना अशें म्हणलें, भाग्यवंत जावप म्हळ्यार न्हय थोड्याच जाणांक वो कांय खास मनशांकूच, पूण भाग्यवंत जावप सगळ्या मनशांची जबाबदारी. भाग्यवंतपण दर बावतीस घेतलेल्या क्रिस्तांवाचें आपोवणें. आयचो विशय पवित्र करतात तो आनी पवित्र जातात ती एकाच मुळांतान उपजतात म्हूण आमकां सांगता. मीस पवित्रतायेची जोर हे जोरींतल्यान पिवंक आमी आज आयल्यात. तशेंच आज आमच्या महादोन प्रांतांत समाजीक प्रेक्षितायेचो आयतार एका मनशाचें भाग्यवंतपणान ताणें मेळोवन घेतिल्ल्या शिक्षणाचेर धरलोलें ना, पूण ताणें केल्ल्या दयाल करण्याचेर खोलायेन धरलोलें आसा म्हूण पवित्र सभेची समाजीक शिकवण आमकां सांगता. पवित्रतायेची भरती घेवन आमच्या समाजीक कार्यांतल्यान पवित्रपणाची गोवायकी आमी दिवंक ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बळ मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटां धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच संकवार मारी सगळ्यांक दोदोथांक आनी बोगदांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा कुसुकी आणि शक्ती त्याच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. अचे बलिदान देवाक दिन वाचून भेटिता समंत दिसूजा तांचे पासून हे भेटीत आमी मागता. सर पदवीदार आनी शासनाचे देवा, तूं अगणित मोवाळ्याचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकृतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी रात चलयता देवा शासनाच्या शासनाक. आमेन. उपतोपीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसल्यार बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सोरेस्पोर देवान जमनी वेल्या सगल्या जनवारां आनी अंतरा वेली सगलीं सुकणीं रोचलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सोरेस्पोरान तांकां आदावाशीं हाडलीं. दर एकाक आदावान नांव दितलो आसलो, तांचीं नांवां तांकां पडटलीं आसलीं. सगल्या गोरवाशीं मोनजातीक, अंतराला वेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मोनजातीक आदावान नांवां दिलीं. पूण ताका आपणा सांगाताक खोरपा सारको ताका कोणूच मेळ्ळो ना. म्हणटच सोरेस्पोर देवान आदावांक एक बरी न्हीद गायली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ताचे स्वातेर मांस गायलें. आनी उपरांत आदावांक थावन काडलोली बोरीची सोरेस्पोरा देवान एक बायल केली आनी ताका आदावाशीं हाडली. ताणें आदावांक म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. ताका नारी म्हणटली, कित्याक नोर हाचे थावन तिका काडल्या. हाची पासत दादलो आपले आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकटवतलो आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातोलीं. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलोलीं, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब सगळीं आमच्या जिवितांत सोरेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सगळीं म्हणुया, सगळ्या आमच्या जिवितांत सोरेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सोरेस्पोराची भक्ती करतात तीं, सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. ताच्या हाताच्या कोश्टांचें तांकां खावंक मेळटलें. ती सुकेज जातोलीं आनी तुमचें सगलें बरें जातलें. जबाब सगल्या आमच्या जिवितांत सोरेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफळ दाकांची वेल पोरयां फुलतोली तुजी गोरकान. जोयत उंच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवूंक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सगल्या आमच्या जिवितांत सोरेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सोरेस्पोराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सैनीक थावन सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेज जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावंक इस्रायलाक शांती. जबाब सगल्या आमच्या जिवितांत सोरेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं.
हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, देवदूता परस मातसो ल्हान जालोल्याक मुणगे जेजूक ताणेन मरण सोंसलोले देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान भरलोलो आमी पळयता. देवाचे उदार कोशये पोरमोणे ताणेन सोगले मनशा खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरम आनी शेवट. जायत्या पुता दुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारोणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. म्हणटोच पवित कोत्ता तो आनी पवित जातात ती एकाच मुळा थाबून उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भावा भयणां म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Salves por soy, salves por soy, salves por soy, soy, soy. Salves por soy, salves por soy, salves por soy, soy, soy. Ulojata sumia, tu ci zagraj kota. Tu Jesus lang utra, kalsam bagong laleta, uluyata sumya. Tu Jesus cry koda, tu Jesus lang utra, kalsam bagong laleta. Salves por soy, salves por soy, salves por soy, soy, soy. Salves por soy, salves por soy, salves por soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडणेचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या अरुंबागतान देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सांठलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सरतो शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पर्दुवार करता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सांडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार तिवूय पर्दुवार करता. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायन परतिलीं. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सोशी येवंक दियात.
तांकां आडाय नाकात कित्याक सुर्गीचें राज तसल्याचेंच हांव तुमकां खरेंच सांगता ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना उपरांत ताणें तांकां विंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो कांय वर्सां फाटीं पर्सी आनी फ्लॉरेन्स एरोस्मिथ एक ब्रिटीश जोडपे ब्रिटीश कपल तांकां गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हातूंत लॉंगेस्ट मॅरेज असो तांकां खंय नामना फाव केली बाबूनारो हे तांकां उचले मेळूंक कितें कारण नासलें वो तांचे लग्नीक जिविताचें जाय वयचे वर्सांचो समारंभ तांणी समारंभलो आनी सुमयार BBC घरान तांकां खंय विचार केलो तांचे लागीं विचारलें फ्लोरेन्स वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर मॅरेज तुज्या ह्या लांबदीक लग्नीक जिविताचो सिक्रेट कितें आनी तेन्ना तिणें खंय जबाब दिवन सांगलें यू मस्ट नेवर बी अफ्रेड टू से सॉरी केन्नाच तुजी चूक घेवन तुवें खालती खायन ती मानून घेवंक केन्नाच फाटी सरचें न्हय आनी म्हणटा वी आर इंडीड ब्लेस्ड आमी खरेपणी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं कित्याक आज पासून आमी खऱ्या मोगान नीज मोगान एकामेकाच्या जियेता बाबीनो फुडें जेन्ना पर्सीक विचार केलो तेन्ना ताणें म्हणलें आमच्या लग्नीक जिविताचे खुशालकायेचे बरेपण आमी जोडून घेवंक वो लग्नीक जोडप्यान जिवितान असली खुशालकाय अणभवंक सदांच हें म्हत्वाचें मस्ट ओवरलूक द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स अँड फॉरगिव वन अनदर एके भाशेन जी चूक तुजो सांगाती करता ती चूक एके भाशेन आमी ताचेर दोळे धापून दवरूंक आनीक आमी एकामेकाक बोगसोणी दिवंक उदार आनी आयती जावंक हें म्हत्वाचें म्हूण तो सांगून दिता न्हू तांच्या लग्नीक जिवितान खुशालकाय अणभवंक इतलें लांबदीक जिवीत लग्नीक जिवीत तांकां फावो जावंक तांचो खरो जिविताचो सिक्रेट तांणी उगडाप करून दिलो न्हू आयज असलींच कितें आयची वाचपां आमच्या मुखार दोळ्या मुखार हाडटात आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें ह्या पुस्तकान देवान अरोंबाक थान कशें दादलो आनी बायल रचली हाची आमकां खबर सांगता आनी रचनेचें कारण हेतू म्हणल्यार तांकां एकपणान जिवंक आनी दादलो आनी बायल दोगांय एक देवाचे अजुणेन हें उगडापें करूंक आमकां दाखोवळ करता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजूक हो विचार केलो तेन्ना लोक मोडणे विशीं ताका विचार केलो तेन्ना जेजू हें तांकां दाखोवळ करून सांगता की लग्न जिवीत म्हळ्यार लग्नीक आपोवणी एक जावन आसा आपोवणी जें देव निर्माण करता आनी ह्या देवीक आपोवणी तें जोडलां हो एकवट एके भाशेन सासणीक एकवट जो देवान जोडला तो मनशान मोडूं न्हय म्हूण जेजू उगडापें करता म्हणजे लग्नीक संबंद सासणीक जिविताचो एकवट दोय एके भाशेन एकामेकाक जी भास दिवन विस्वाशीपण भासावन जें पावल फुडें मारता तें सदांच जिवंक म्हत्वाचें म्हूण जेजू तांकां दाखोवळ करता न्हू आयज
आमी जशें आयकलां समाजीक प्रेक्षतायेचो आयतार आमी पाळटा सोशल अपोस्लिक आनी जाय तो समाजीक वावर हे भाशेन जावं आमच्या दोन प्रांतांत अदीक करून जाय तो असलो वावर चलता नाल्लीच्या काळार तेन्ना हे भाशेन पॅन्डेमिकान हे घडयेन आमी आसा जाय तें बरेपण आनी उदारपण पवित्र सभेन ह्या वावरांत दाखयलें आमी पळयलां बाबीणानू खरेपणी म्हणल्यार समाजांत बरेपण जातलें जाल्यार वो समाजांत असलें उदारपण दिसून येतलें जाल्यार कुटुंबांत पयले सुवातेर तें निर्माण जावंक जाय आनी निर्माण कुटुंबांत बाबीणानू एक घोव आनी बायल एक खेरीत ना म्हणून देवान जशें सांगलां लग्नीक जिवीत जर फळा बरीत जातलें लग्नीक जिवीत जर अर्था बरीत चलतलें जाल्यार दोनूय बाजूनी दोनूय वाटांनी तांची वागणूक बरेपणाची आसूंक जाय एकामेकाक सजमूंक एकामेकाक मोगान लेखूंक एकामेकाक बोगसण दिवंक जशें ह्या जोडप्यान केलें आपल्या जिवितांतल्यान उदार जावंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें दुसरे सुवातेर बाबीणानू कुटुंबीक जिवितान मागण्याक पयलो आनी उंचलो जागो आसूंक जाय आयज जशी ह्या व्हड मागण्यांत आमी हाजीर आसा तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांतूय आमी हाजीर आसतना सगळीं सांगातान एके भाशेन एकठांय जावन मागण्याक आमी तेको आनी मागण्यांत आमी वेळ दिवंक जाय ह्या म्हयन्यांत आमी सायबीणची भेट सुरू करतल्या बाबीणानू ह्या वर्साक एक भाशेन जेन्ना पॅन्डेमीक काळांत आमी आसा पवित्र सभेन आमच्या बेस्म साहेबान आमकां कितें उलो केला हे फाटी ही सायबीण घराची भेट आमी समरमतना ती आमच्या कुटुंबांत आमी समरमची म्हणजे आमीच सगळीं सांगाती एकठांय जावन दुसरी न्हय दुसऱ्या शेजारी कुटुंबांतल्यान ही सायबीण आमी घेवन आमच्या घरांत येता आनी आमच्या घरांत सगळे आमी कुटुंब बराबर एकठांय जावन सायबीणीक आमी मान उबान दिता मागण्यांत एकठांय जावन ही किरीत संदी आमकां बाबीणानू आमी कुटुंब कशें एकठांय येवंक आनीक बरेपण उदारपण देवाची कृपा आमच्या कुटुंबीक जिवितान अदीक घडून हाडूंक बाबीणानू हे मोन एके भाशेन आमी अदीक रचुया तिसरे सुवातेर जे एके भाशेन लग्न व्हडणे करून आसात गो एके भाशेन गो बायलां जी कुशीन सोडलेलीं आसात कांय कारणाक लागून तांकां आमचो किरीत हुस्को एके भाशेन दाखोवया तांचे सगळें बरेपण उदारपण आमी दाखोवया वट्टा जाल्यार तांचे एके भाशेन संबंद नव्यान बांदूंक जे एके भाशेन प्रयत्न करूं येतात ते वावरूंक आमी प्रयत्न करुया आनी भाशेन लग्न संबंद देवाचे कृपेन बांदून वावरुया बाबीणानू हेच तेणें के भाशेन आमच्या कुटुंबांत निर्माण करून गो बायलांनी आपली कुटुंबीक जबाबदारी जीवन भुरग्यां सगळें एक भाशेन ही मोगाची वागणूक जे ताणें बसयल्लें उतर सांबाळूंक तांकां किरीत कृपा आनी बोळ दीक लाभूंक आनी वरवीं एक कुटुंब ह्या समाजांत देवीक देणे जावंक हे भेटेन आमी मागुया सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उचारुया सदमानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीचार वसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंगवार मळीथान जल्मलो पावस पिला खाल ताणें क्रूस उसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो ताका आणखी पिलो तो मेल्या मोद देवलो तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उस्यान बसला पितान शिव्या मेलांची मनसुबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्यान कदलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन आनी हेच बाबार्थान ह्या वेळार आमचे जण एकल्याची गरज त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान फिलीप आमच्या बिस्पान
सगळ्या याज्ञिकांनी, धर्मिकांनी, लौकिकांनी समाजीक प्रेशिताये वरवीं पवित्रपणाचो पोरसूल दाखयल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारान आमच्या महाद्रम प्रांतांत चलतल्या समाजीक प्रेशितायेच्या वावराक सगळो पाठिंबो दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्यान बावतिस्मा दिसा घेतलोले पवित्रपणाचे आपोवणे केन्नाच विसरना जावंक, पूण सदांच मनांत दवरून दुसऱ्या खातीर तोको नासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या महादोन प्रांतांत समाजीक वावर चलयतली खाती आनी खेरीत भाशेन कारिदास गोवा फाटलीं 60 वर्सां कितलो बरो वावर करतात, तर ह्या खात्यांनी वावुरतल्या सगळ्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. बोदर बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना बरोबर आमकांच बापाच्या हातान घालतना आमी गायन करुया. C37 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या Jesus ove sogli che colpat che borghi tuci Baba chocolio ami udgacete me ami Jesus che sane Jesus cesame ami Boba chocolio ami Udgacete me ami Jesus cesame ami Jesus cesame ami. म्हज्या भणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां बेडूंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत बरो म्हूण आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी ती चोर आमच्या सोनेकऱ्याच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेत हांव भोंवत हांव आनी आसा हांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो बूट भोगूंक आमी बरमाशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायत हा Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसून उसर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोयसून ताका सोयसून उसर्गी तुका सोयसून उसर्गी तुका सोयसून बाबा क्रस्त पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुगवेच्या आदी त्याने उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच बरी शोभून जातूस ताणें खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खालच नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बगसरी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bafarta's a good purgatoria. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप निळ आमचे गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज दिनवासनेचें बलिदान बेडयता सामंथा डिसोजा तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तुज्या पोथी भगवंत जुजेवाज भगवंत फ्रांसीस शावेळ पदवास भगवंत आंतन भगवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायने पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरोबाशेन अंतरेकता तर आमकां आतां शुदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येथान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यान ताणें एकठायल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
지어노 지혜 다하고 아노이 본데요 보도 모시 서베 제수 아노이 본데요 보도 모시 서베 제수 지어노 지빗 모체 모자 바우나체 곤요 모조 골두조 모조 골속료 지어노 지어노 지혜다 지어노 지어노 지혜다 하노이 본데 보도 모지 서베 제수 아노이 본데 보도 모지 서베 제수 जीवित मोचे प्रीतिचे माई मोगाचे प्रीति मोगाची योको कायदो के मोसो 지어노 지어노 지혜다 지어노 지어노 지혜다 하노이 본데 보도 모지 서베 제수
प्रार्थना. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. मातशें बसया. आजच्या मिसाची मांडावळ केल्या वालंकिनी समुदाय थेंबा तांकां आमचे दिनवास. येता ते शेनवाराक मीस करूंक आगरवाडो आनी आयतार दीस बाटीर समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 11,155 रुपया. ह्या सुमारान मीस सोवेर बुधवारा दीस जोकिना डिसोजा म्हयन्याचो उडगास, नोवेर शेनवारा दीस लुसी डिसोजा पयल्या वर्साचो उडगास. डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला एका बऱ्या मागप्यान 5,000 रुपया. एजरा डिसोजा 5,000. तांकां आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आयज क्रिस्माच्या आवय बापायक जमात सकाळीं 10:30 वाजता. सगल्या आवय बापायांनी चुकय नासतना येवचें म्हूण विनंती. कालंगूट फिरगोचेन थावन पाद विगारान एका कुटुंबाचो खेरीत रिक्वेस्ट धाडला. डायलन बॉजीस हो ल्हान भुरगो ताका स्पायनल muscular atrophy, a rare disorder which affects 1 in a million. भाशेन इरेंत भाशेन तोकोस जाता. सो ताचो ट्रिटमेंट करूंक इंजेक्शन ताका खंय रिस्टिप्ला म्हणटात. हाचो आतां 9 वर्सां देखून भाशेन तो उबो जातलो जाल्यार चलतलो जाल्यार 9 वर्सां लेगून ताका हो ट्रिटमेंट दिवंक लागता. ताचे खूब म्हारग इंजेक्शन्स सगळ्याकूच मेळून ताचो 5 crores जातात. 5 crores. आमचे फिरगोस गवळीक सभेचे वांगडी तुमच्या घरांनी येतले. ऑफिसांत तुमी हाडून दिवं येता. उदार मनान ह्या भुरग्या पासत तुमची देणगी तुमी दिवची. सात तारीख थावन सायबिणीची गोराब्याक भेट सुरू जाता. जाय सायबिणीची परब आमी समारंभ उडयतान ही सुरवात करता. ज्या समुदायांत पयलें गोर पडटा तांणी सायबीण व्हरूंक येवचें. ह्या वर्साक फक्त कुटुंबांत एकठांय जावन सायबिणीक मान आनी नोमान आमी दिवचो. ऑक्टोबराचे 24 मिशनाचो आयतार, मिशन संडे. कॅलेंडर आनी एनवलप्स तुमकां घरांनी धाडल्यात. मिशनरी वावराचो हुस्को मनान धरून तुमची देणगी उदारपणी दिवची. गेल्या वर्साची तुमची देणगी नाकी गोंयची देणगी जी जाल्या ती भायर तुवें दाराचेर मारलेली आसा. शेनवार आनी आयतार जे समुदायाक मीस घालतात तांणी दोनूय समुदायांनी करून जे वेगवेगळे समुदाय आसतात तेन्ना शेनवाराचे सकाळचे दोनूय समुदायांनी साफ करूंक येवचें. दोनूय समुदायाक ही सफाई लागू जाता. दोनूय समुदायांनी शेनवाराक सफाई करूंक येवचें.
देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता ही तांची तिसरी आनी नेमणीची. रॉस्टन फेर्नांडीस आंकवार पूत एंथनी फेर्नांडीस आनी रुसाय मार्था फेर्नांडीस वयलो वाडो आनी मारिया इमिलिया रॉड्रिगीस आंकवार दू दायगो रॉड्रिगीस आनी इमिली रॉड्रिगीस एवान मार्ना सिओली. तशेंच देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरता कॅथरीन बाजिलिया फेर्नांडीस आंकवार दू लुईस फेर्नांडीस आनी तेरेजा फेर्नांडीस बाटीर वाडो आनी जुआंव कायथान रॉड्रिगीस आंकवार पूत सेवेरिनो जोकिम रॉड्रिगीस आनी मारिया रॉड्रिगीस गिरखार वाडो आरांबोल. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. उरगास करता आमचे ऑल्टर सर्वर्स जाणी जी गेम जाल्ली तांणी तांची जर्सीस आजून पावोंक नात. थोड्यो त्यो आदल्यात वदान हाडून दिल्यात ओद आजून उरल्यात. ह्या सुमारा भितर पावना जाल्यार फुडल्या आयताराक हांव मागीर नांवां वाचतलो. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोकार. मिसा बेटीन वांटो घेवन घरा वेतना गायन करुया. F21 संवसाराक वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उस्वारा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उलट्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवित वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतलिया. एका मोगान आनी बावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवित वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतलिया.